गव्हर्मेंट आणि आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत असेंब्लीन व्हडल्यांनी सांगलें की आयज पळोवंक गेल्यार गव्हर्मेंट युथा खातीर खूब कितें करता, एम्प्लॉयमेंट हाडटा. आयज गोंयकार बेकार ना, पूण आयज तेंच्याच गव्हर्मेंटा डबल इंजीन सरकाराच्या गव्हर्मेंटाच्या सर्वे प्रमाणे आयज कळून येता की गोवा इज द सेकंड हायस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट. ही फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार सगळ्यांत व्हडली लज गोंयकारांक. गेल्या त्या वर्सा 8 आनी 9 नोव्हेंबराक एक मेगा जॉब फेअर म्हणून काडलो आनी तेतून कितलीशी कंपनी हाडल्यो आनी व्हडलो शो केलो. युथांक एडवर्टिजमेंट दिलें, यूथ आमचे अशें युथांक अशें एम्प्लॉयमेंट दितले, पूण कांयच जावना. आरटीआय सांगता त्या भशेन 2,60,00,000 रुपया ह्या गव्हर्मेंटान त्या मेगा जॉब फेअराक मोडलो. पूण वॉट वॉज द आउटकम? आयज आउटकम कितें दिलो? काय फक्त इन्कम केली आपली? हें आयज गोंयकारांनी गव्हर्मेंटाक विचारपाची गरज आसा. हें कित्याक जालें? हें डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज हो रिप्लाय गोंयकारांक दिवपाची गरज आसा. आनी हांव मागता तेणें ह्या जॉब फेअरा बद्दल व्हायट पेपर हाडचो आनी ओपन करचें, एक्झॅक्टली सांगचें गोंयकारांक की कितले जॉब जाले आनी कितले जॉब दिले. आयज कितलीशी इंडस्ट्रीज आसात, फार्मा कंपनीज, डिफरंट ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीज आसात, पूण तेतून कितलेशे जॉब्स गोंयकारांक दिला. रिसोर्सीस आमचे, रिसोर्सीस गोंयकारांचे, आनी जॉब्स कोणाक?